Novegi trocungaia, ormis mora magana, shekachik pridumimu, deva surgitagaya, ormis mora chamana, idagayo. Ce moi mici govor, rasciamone casoia, sopra borsa ancoroia, taci coti ismita. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सोबे आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या थॉमस फेर्नांडीस आणि मारिया कोसिसा विएगस देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता नेवीस मागलेश ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागतना आयच्या दिसाक आपल्या लग्नाचे वरोस सोमरमता जूड एन ग्रेटा दा विक्टोरिया आनीक वाडदीस सोमरमतात जेसियो सिल्वेरा, ॲशली फेर्नांडीस, क्रेसेन्सिया फेर्नांडीस आनी शॅनल फेर्नांडीस. देवान तांकां राखून सांबाळूं आनी आपल्या देण्यांनी बरों म्हूण आमी मागुया. आनी ह्या दिसांनी आमी वाचपा जें आयकतले हांव तातूंत आमकां मेळटलें जितल्याय जाणांक जेजू पुनर्जिवन जाल्लो जेजू मेळटा तितलेय ह्या पुनर्जिवन जेजूचे घोवाय जातात. आनी हेच ह्याच पुनर्जिवन जेजूचे गोवाय आमी जावं ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां जण एकल्याक कृपा आनी आदार मागुया. आनीक जायते फावटी घडयेक आमच्या कोरन्या आनी उतरा वरवीं जेजूचे गोवाय आमी जावंक चुकल्यात म्हूण वळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व बोलता देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाक चिंतून थळान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत बाकिवून सदांच सांगपार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या विनवती करात. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बुकसून आमकां सास्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत क्रिस्ता काकलूत क्रिस्ता काकलूत सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इस्राक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया
सर्व बोरेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वागडटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिवी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची गाफलत कर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बाबाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा सोमेसाच्या बाबा, देशाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच जाळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलें. पवित्र स्नानाचे जोरीत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तोच तीर बाबार सांबाळून आनी आमच्या कोडण्यांनी तीच भुरग्या भोक्ती दाखोवंक सदांच आमकां एकवटान जियेशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रास उठ चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुवांवाची फाट सोडिनासलो. इतलें म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सालोमाच्या म्हणलोल्या दारवंट्याशी धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायेलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वो कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात आनी आमी आमचे काश्या पोदवेन ओ पवित्रायेन ह्या मनशाक चोलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायल्लें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुण्यांक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बावार्थ दवरलेलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पडयतात आनी बरो अडकतात त्या मनशाक नव्यान गोठाय दिली आनी ताचेर बावार्थ तेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा बाबा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोगद भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शात्ती पावयलें. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशीं परतून येयात. हे पोरी तुमचीं पातकां भोगसतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणे तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाटयतलो. कित्याक आपल्या भोक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी देवान परगट केलां तो सगळ्या वस्तूंचे नवसरणेचो काळ हे पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पोर देव उपजयतलो. तो सांगतीत तितलेंय तुमी चिंतान आयकुचें
जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पोरजेंतलो भायरावचो. खरेंच सामुएला तावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगल्यांनी ह्या दिसांची खबर आदीं फुडेंच सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संस्थी वरवीं प्रितुमेच्या सगल्या कुटुंबांक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतलीं सोडोवन आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशीं धाडलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मुनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास कोच्याक? आदवांचो पूत कोण तुवें ताची पोरवा कोच्याक? जबाब, सर्वेस्पराक जोय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तोडा दवरलाय. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पोरयान एणे तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतोली दर्यांतली मासली सगळेंच ताच्या हातीन केलाय. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. 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 सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयवा तुका सोम्या. एमावसान परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर सोमलोल्याक इकरांक आनी तांच्या सांगात्याक दिली. आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणे देखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकूत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयता तें भूत म्हूण ती समजुली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासता ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन तांणी आपले हात पांय ताका दाखयले. खुशालकायेच्या नादार ती तरूय दुबावताली आनी इतली तोटाकलोली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलोले मासलेचो कुडको दिलो. तो तांणी तांचे हुजीर केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेच. मोइसेसाची सुमूर्त प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मौत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप
आनी पातकाचे बोगसुणें सगळ्या पोरसांक पुरगोट करूंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुगाचे इश्टानो, ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना जायते गूट आमच्या जिवितांत आमकां अणभवूंक मेळटात. अ लॉट ऑफ मिस्ट्रीज. आनी जायते फावटी हे गूट पडून आमी तोट्याक जाता. कितें करचें तें आमकां सोंसमना. कोण परी हें घडलें हाची आमकां जायते फावटी म्हायती आसना. मनशाचे गिन्यान जायते फावटी असले गूट समजून घेवंक उणें पडटात. आनी कशेंच की जेजूच्या पुनर्जीवनपणान जालोलें आमी पळयता. थोडेच दीस फाटीं ह्याच शिसांनी ताच्या घरच्यांनी ताच्या लागशिल्ल्यांनी जेजूक कोश्टवता, जेजूक कुर्साळ किळायतात, मारतात आनी ताका एका सोमादीन निकिपितात तें ताणीं पळयलें. आनी अकस्मात थोड्यो ओस्तुऱ्यो म्हणटात जेजू म्हाका दिश्टी पडला. इमावसाक वेतात ते 2 चीज म्हणटात आमी ताका अणभवला. मारिया मागदालेन म्हणटा जेजूक हांवें पळयला. पेद्रू आनीक जुआंव म्हणटात जेजूक आमी सोमादीन पळोवंक ना. आनीक आज ताचे दुसरे चीज जेजूक अणभवतात. आनीक ह्या जिवन जाल्ल्या जेजूक जेन्ना ते पळयतात असलेच दुबाव तांच्या मनांत येतात. आमी ताका सोमादीन निकिपिल्लो न्हय. आनी कोण भाशेन हो जेजू आज जिवंत आमचे मदें आसा. आनीक हेच तोटाक जावन भिवन जेजू फुड्यान ते आसतात. आनी तांच्या ह्या प्रश्नाक जेजू तांकां एके भाशेन जबाब दिता. जेजू म्हणटा तुमी कित्याक घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात. भुताक असले हात पांय आसनात. तरूय तांचे दुबाव पयस करूंक जेजू म्हणटा तुमचे कडेन खावंक कितें तरी आसा? आनी ते ताका भाजलेले मासलेचो कुडको दितात. आनी तांचे उजीर जेजू हे भाजलेले मासलेचो कुडको खाता. एके भाशेन जेजू तांचे सगळे दुबाव सगळे तांचे प्रश्न पयस करूंक प्रयत्न करता. जायते फावटी भाव भयण आमच्या जिवितांत असलेच प्रश्न दुबाव आडकुळी येतात. जिवितांत कितें करचें कसलें पावल मारचें तें आमकां जायते फावटी दिसना. आमच्या दोळ्याचेर एके भाशेन काळोख कसो येता. जिविताचे जायते प्रश्नाक आमी फुडो करता तेन्ना असल्याच शिसा भशेन आमी घाबरता, दुबावान भरता. आनी कास जेजू आमकां चड एकल्याक ही खात्री दिता. तुमचे दुबाव पयस करात. सगळ्या तुमच्या प्रश्नाक हांवें जबाब दिवंक जाता. आनी भाव भयणो जायते आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी आपल्या खासगी मागण्यांतल्यान मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन घोडेक प्रेयर रुमान जायतो वेळ सारून आपल्या गोरब्यांत देवाचे उतर वाचून आपल्या जिविताच्या प्रश्नाक फुडो केल्लो आसा. आपल्या जिविताच्या प्रश्नाक जबाब मेळून घेतलेलो आसा. आनी हेंच आस्वासन आज जेजू आमकां चड एकल्याक फावो करता. आमच्या जिवितांत प्रश्न आडकोळी कोश्ट दूख आसा तेन्ना जेजू आमच्या ह्या प्रश्नाक आडकोळीक कोश्टांक जबाब दिवंक शकता. दुसरे सुवातेर भाव भयणो कांय काळ फाटीं एक भाव म्हाका म्हणटालो फादर जायते फावटी म्हाका दूख भोगता खोंत भोगता कित्याक हांव ह्या संवसारान एक क्रिस्तांव कसो जिवंक हांव विसरता. हांव दुसऱ्या मनशा भाशेन न्हय. कसलेंय म्हजें जिवीत जावंक जायना. हांव एक क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांवांक सोबता तसलें जिवीत हांवें जिवंक जाय. पूण जायते फावटी हें जिवीत जिवंक हांव चुकता, हांव विसरता, हांव फाटीं उरता. आनी ह्याच खातीर म्हाका जायती खोंत आनी दूख भोगता. आनी बाबूनो आयज शुभ वर्तमानाची निमाणी उतरां म्हणल्यार तुमी हाचे गोवाय. आनी पुनर्जीवन जेजूचे गोवाय आमी जावंक गरजेचें. आमच्या उतरां वरवीं आमच्या करण्या वरवीं जेजू दुसऱ्यांक आमी दिवंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी हेंच आमकां मेळटलें. जितले मनीस ह्या पुनर्जीवन जेजूक अणभवतात तितले ह्या जिवन जाल्ले जेजूचे गोवाय जातात. आनी पयल्या वाचपान हेंच आमी आयकलां. कोण भाशेन हें शीस भियेनासतना काळजीदारपणान जेजूचे गोवाय जावंक प्रयत्न करतात. आनी थोड्याच वेळार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो.
आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या वावराच्या जाग्यार आमी वेताव ते सुवातेर आमच्या कुरण्या आनी उतरां वरवीं जिविताच्या स्वभावा वरवीं जेजूचे गोवाय आमी जावंक कुरी क्रिस्तांवां जावंक वावरूंक ताची कृपा आनी बोळ आमकां सोण एकल्याक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. भेटून आमी गायन गावया निष्कोडोंग निर्मोनुडो C27 पान 39 C27 पेज 39. Niskołą निर्मोनुडो Widzicie rami gada, zaznacza powód Baba, druga rozumor bida, ponoria zwiała sorpresilo kakati, rideciamo shamaso, soglia मोशा भाव भयणींनो, मोशाने तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मनान थारिबयलें आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन मोगाच्या बापा, ही पास्क पोरबे सुमयार पवित्र स्नानान नव्यान सोलमल्यात तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समोर भिता. ते तूं दोयेन मानून घे आनी तुका विस्वाशी रावंक आमा सोमेसांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुणोदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब यूग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा, खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंचे.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी चांचणीक कोराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गुड पुरगोटया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास जावं. आनी जेजूची कूड आरोग्य शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचे विसावलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुझे चाकरा तोमास आनी मारिये कोसिसां वियेगसांची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतली ती आपूण वेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन मांडून घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती बागीवन झुजे बागीवन दोन मृत आमचो आस्कारी बागीवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वोंदोल आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. पुनर्जीवन जेजूचे गोवायस जावं जेजूचो आदार मागून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थोन आमी उच्चारुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नदरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रचोत की पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजोड चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या शोळाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कुमियोंच्या वेळार आमी गायन गावया एकाच हुंड्यान D10 पान 5 आनी 2 D10 पेज 52 해가 지면 암가 마토 노래 구슬 아미 자려 제수 지구 아미 속리 제수 모습 아미 사대 에구스리고 속ля 감가 제수 완가 앞에 놓고 내가 지와 암가 보다 리디 모가 갈사 쏟다 내가 소랴 암가 마도 노리 구스굴 아미 사려 제수 지구 아미 속리 제수 모습 아미사베 सगळीं उबी रावया प्रार्थुया मोगाच्या बाबा हे पास्क देवान तुमकां सर्वेस्परा आमच्या बाबा आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवा उडोवन दाका सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगोत दिल्या ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सोलामती पावय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आयच्या दिसाक गोऱ्याब्याचेर आशिर्वाद ओडले बाट 1, 2, 3 नायराले आनी मार्टीन स्मरण 3:30 वाजता आमी भायर सरतले सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा सर्वेस्पराक जय जय देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय जय मोन्नांतलो जिवो जालो शेवटाची गायन गावया K6 पान 141 K6 पेज 141 े
जीवन जालो सोय